Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. त्रोआसातावन तारवार वचून आमी नीट सामोथ्रासियेक गेल्यो आनी दुसऱ्या दिसा न्यायपोलीक आनी हांगाथवन आमी फिलिपीक पावल्यो. हे मासेदोनिया प्रांताचें मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक जमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नदीशी गेल्यो, कित्याक ती मागणी करची स्वात म्हूण आमी आयकल्ली. आमी थंय बसल्यो आनी जमातीक आयल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्यो. आमकां आयकतल्या मदें तियातीरा नगरांतली लिदिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खरी भोगतीण. जांबळ्या रंगाच्या लुगटांचो ती धंदो करी. पावलू सांगतालो तें आयकूंक सोमयान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें: हांव खरेपणी सोमयाचेर विस्वास ठेवता म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार आमगेर रावूंक यात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवेंगीत रुचून गायात. भक्तांचे सोबेंत घोणघोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोष भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुद्दवो आनंदान उल्हासूं. जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भक्त संतोष भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओंटाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हांतू ताच्या भोगतांक मेळता सूख आनी व्हडवीक. जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार. बापासून निवसवता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात.
जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारोती म्हणजे बापासून निपसोता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो मुजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक थावन तुमी मुजे सांगाती आसात देखून तुमी मुजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावार्थ हालो ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायरायतले. खरें म्हळ्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावं हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ हांव तुमकां आत्मो म्हणजे शारोती दितलो. जुआंव 15:15-26. नियाळाक आधार. एके नवेच शाळेंत भितर सरलोल्या शिक्षिकाक एका ग्रामसभेंत उलोवंक लायलें. ती बाबडी आकांतली आनी उचांबोळ जाली. कितें उलोयतली ह्या वेळार हें चिंतून तिणें पवित्र आत्म्याक उलो मारलो आनी एका चेडू भुरग्याच्या शिक्षणाचेर मान रेस्पेताचेर तशेंच एके आवय जावंक वेतोले ओस्तोरेचे त्याग आनी कश्टांचेर ती उलोयली. सगळ्यांनी उबी रावन तिका ताळयो मारल्यो. ती ओगीच उरली कित्याक तिकाच खबर ना आपूण कितें उलोयली ती. तिका समजलें ती आपूण न्हय पूण पवित्र आत्मो उलोयलो म्हूण तिणें देवाक दिनवासलो. धर्मदुतांच्या इतिहासांत पावलू आपलें उलोवप सुरू करतना सदांच पवित्र आत्म्याक उलो मारतालो. शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक सांगता, हांव तुमकां शारोती दितलो आनी तो तुमकां चलयतलो. तुमचे वरवीं तो संवसाराक सोत कळयतलो. जेन्ना असल्या आकांताक आमी सांपडटा तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक गरजेचो. कित्याक खरें जिविताचें सोत ताचेच कडल्यान आमकां मेळटा. तो सोत आनी जिवीत दितलो देव. मोगाळा बापा, सदांच पवित्र आत्म्याक उक्ती रावन स्वताचे लक्ष घालून आमी सदांच पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक पवित्र आत्म्यान आमकां भर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.